टुगेदर फॉर पेडणे म्हाका दिसता तांणी तो फोरम फॉर्म केला. हाका पाठिंबो आमचो डे वना पासून आमचो जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट जितेन गांवकर तसोच पेडणे मतदारसंघाचो कॅन्डिडेट हो डे वना पासून स्थानीक पेडणेकारा बरोबर आसा. म्हाका दिसता आज हें उगड जाल्लें की हें सरकार म्हणटा तें गोंयकारां बसत ना. हें सरकार बीजेपीचें सरकार म्हणटा तें फक्त क्रोनी कॅपिटलिस्ट आनी कॉर्पोरेटां लागून. आतां लास्ट मिटींग जानेवारीक जाल्ली आनी जानेवारीक तांकां एश्युरन्स दिल्लें की आमी तांचो डिमांड आशिल्लो की आमकां येल्लो ब्लॅक स्टँड दिवचो, येल्लो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड दिवचो. सरकारान तांकां प्रपोजल दिलें की येल्लो आनी ब्लॅक नाका, ताका निळो आनी धवो पेंट मारया. बरोबर न्ही? आतां जानेवारीन मिटींग जाल्ली, आमी आतां मेन पावले तरी तांचो प्रॉब्लम सॉल्व जायना. टॅक्सीचोच इशू असो न्ही, जे थंय जागे कोणाचे गेले पळय तांचो इशू प्रॉब्लम सॉल्व जायना. एसेंब्लीन आमी प्रश्न विचारले थंय तांचे कडेन जाप ना. जी घरां बांदून दिल्ली ती घरांय अजून नांवार जाल्ली ना. आनी म्हाका इन्फॉर्मेशन अशी आसा की 2 मंत्री हे टॅक्सीचो एप काडपाचे मे बी कदाचित ताका लागून हे डिले करता. सो म्हजो सरकाराक प्रश्न आसा की हो इशू गोंयकाराचो, हो इशू जे स्थानीक पेडणे तालुक्याच्या लोकांचो इशू, हो सॉल्व करपाक सरकार फाटल्यान कित्याक रावता. तुमी प्रधानमंत्र्याक हाडलो आनी एअरपोर्ट हाफ कंप्लीट जालो तेन्ना इनॉग्रेशन केलें. आतां एअरपोर्ट काय स्वर्गा वयल्यान पडूं ना. एअरपोर्ट बांदपाक तुमकां 3 वर्सां गेली. सो 3 वर्सां ह्या सरकारान स्थानीक लोकांक कित्याक आमंत्रण केलें ना की बाबा थंय एअरपोर्ट येतलो. प्रधानमंत्री सांगता 3.5 कोटी ट्युरिस्ट येतले. सो ट्युरिस्ट जर येतले म्हणून सरकाराक खबर आशिल्लें जाल्यार ह्या ट्युरिस्टांक ट्रान्सपोर्ट करपाक टॅक्सी लागना. 2% हांव म्हणटा प्रायवेट गाडयो येतलो, पूण बाकीचे ट्युरिस्ट वतले कशे? सो टॅक्सी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. सो हो सरकारान फाटलीं 3 वर्सां पयलीं तांकां थंय इन्विटेशन दिवन बाबा कोणाक इंट्रस्ट आसा, हांचो प्रॉब्लेम एअरपोर्ट कमिशन जावच्या पयलीं कित्याक सॉल्व जालो ना? काय हाजे फाटल्यान कोणाचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसा की खंयचे तरी कॉर्पोरेट ओला जावं उबर जावं हांकां खंय तरी गोंयान हाडपाचो हें कितें चल्लां प्लॅनिंग? फाल्यां म्हणल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. कित्याक तुमी सदायता मरे तांकां. अरे गोंयकार जावन एअरपोर्ट जर तर गोंया येता आनी गोंयच्या जनतेक जर ताजो फायदो जायना मागीर कसले डेव्हलपमेंटाचे उलयता आमी? हें सरकार फक्त कॉर्पोरेटाक लागून ना. त्या सायडीन अडानीक हें मोदी सरकार अडानीक वयर काडटा आनी ह्या सायडीनच्यान हे जे स्टेट लेवल आहा पळय ते ओला उबर हांकां वयर काडटा कॉर्पोरेटाक. सो गोंयकारांक कोण वयर काडटलो? जेन्ना ह्या लोकांनी सांगलें की आमचे डिमांड तुमी करना तेन्ना आमी 1 तारखेक स्ट्रायक कॉल ऑफ करतले म्हणून हे सरकार 144 लायता. कित्याक? गोंयकाराचो आवाज कित्याक तुमी दामता? फाटल्या कांय दिसांनी जेन्ना इशू आयलो की संडासाचें उदक हे वॉटर टँकरांनी घालून धाडटा, थंय तुमी पळयलें की PWD आपले हात वयर काडटा, WRD डिपार्टमेंट आपले हात वयर काडटा, हेल्थ डिपार्टमेंट आपले हात वयर काडटा, लास्टाक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हात वयर काडले. म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ की खंयचोच डिपार्टमेंट हे गोंयकाराचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक पळयना. अरे उदक म्हणटा तें मोस्ट इम्पॉर्टंट मरे. आज पेडणे तालुक्यान उदकाची इतली शॉर्टेज आसा. आज हांगा 30 MLDचो रिक्वायरमेंट आसा आनी सरकारा कडेन कॅपॅसिटी आहा 15 MLD. सो जेन्ना आमी ताका प्रश्न केलो की तुगेले आज मोपा उदक खंयच्यान येता, स्थानीक गोंयकारांक उदक ना. पेडणे तालुका मतदारसंघ आसा ना, पूण मोपा उदक येता. सो थंय प्रश्न केलो तेन्ना तो सांगता PWD की बाबा तें आपलें काम न्ही, आमी तांकां फिल्टर्ड वॉटर दिना म्हणटा. तें उदक म्हणटा ताका रॉ दिता. सो आमी जाल्यार रॉ कोण दिता? तो म्हणटा WRD दिता. खंयचें दिता? तो म्हणटा तिळारीचें दिता. अरे तिळारीचें उदक इरिगेशनाक हाडिल्लें. तिळारी प्रोजेक्ट केन्ना बांदिल्लो आनी मोपा केन्ना आयला? सो हें सरकार कितें आहा? हें फक्त जे क्रोनी कॅपिटलिस्ट GMR आसूं, ओला आसूं, उबर आसूं, अडानी आसूं हांकांच घेवन सांबाळटा. हे तिळारीचें उदक हें गोंयकाराचें इरिगेशनाक हाडिल्लें, मोपा एअरपोर्ट चलोवपाक हाडून आशिल्लें. तें उदक जर तुमी डायवर्ट करपाक शकता तें पयलीं पेडणे तालुक्यान दिया मरे, मांद्र्या दिया, पेडणे दिया उदक शॉर्टफॉल आहा तें. सो आमी सरकारा कडेन अपील केल्ली की जो मेरेन उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तो मेरेन एअरपोर्ट तरी बंद दवरा, ना जें कन्स्ट्रक्शन चल्लां तें बंद दवरा.
ही सरकार इज इनटॉलरंट टू गोवन्स. काँग्रेस सरकार आशिल्ली तेन्ना जेन्ना लोकांक पळय जाय आशिल्लें तें आमी दिलां. लोकांनी सांगलें SEZ नाका, आमी SEZ स्क्रॅप केलें. लोकांनी सांगलें रिजनल प्लॅन नाका, आमी रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केलो. पूण हे BJPचे सरकार, हांव हांगा पॉलिटिक्स करपाक येवना, पूण गेल्ले 5 म्हयने हे अक्षरशः आपल्या अधिकाराक झगडटात. लोक निवडून लोकशायेन सरकार कित्याक हाडटा की आपली कामां जावची म्हणून, पॉलिसी जावच्यो म्हणून आनी लोकांक ताचे बेनिफीट मेळचे म्हणून. आज परिस्थिती उलटी आहा. आज लोकांक रस्त्यार येवचें पडटा. संडासाचें उदक टँकरान घालता तें लोकांक धरचें पडटा. तें काम खरें RTOचें, तें काम खरें हेल्थाचें. हांगा टॅक्सीचो जो इशू आसा तो सरकारान सॉल्व करप आसता. लोकांक रस्त्यार येवचें पडपाक ना. लोकांक रस्त्यार येवचें पडल्यार सरकारान कित्याक जाय रे? आमीच चलया मरे सगळें. फाल्यां आमच्या अधिकाराक जर आमकां रस्त्यार येवचें पडलें, प्रत्येक गोष्टीक एक तर रस्त्यार येवचें पडटा नाल्यार कोर्टां वचचें पडटा. मागीर सरकार आसा कित्याक हें? आनी कोणा लागून ना? सो म्हजी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन अपील आसा की हांचो प्रश्न फाल्यां म्हणल्यार ताणें सॉल्व करपाक जाय. काँग्रेस पक्ष तांचे बरोबर आसाच. आमचो लिडर एवरी तांच्या मिटिंगेन, तांच्या कमिटीनूय आसा. पूण समज जर फाल्यां तांचे प्रॉब्लेम जर सॉल्व जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष हो तांच्या फाटल्यान रावतलो. पेडणेकार टुगेदर फॉर पेडणे हे जे तांणी असोसिएशन केला फॉर टॅक्सी, हो आमी पक्ष तांचे बरोबर रावतलो. पळय, जशें सांगलें अध्यक्षान आमच्या की काँग्रेसीचो हो स्पश्ट निर्णय आसा की जो असोसिएशन निर्णय घेतले, फाल्यां जर तेंच्यांनी घेतले की रस्ता रोको करतले जाल्यार काँग्रेस हेंच्या फाटल्यान ठामपणे आसतली. आनी आयज 5 दीस जाले आमदाराची सादी भेट ना. आमदार बाकीच्या इतर फंक्शनाक अटेंड जाता, पूण हय जे भुरगे आयज उपासांनी रावल्यात, वळवयतात निब्रान हांगा, पूण तेंची एक मनान सुद्दां तेजें येवंक ना की बाबा ह्या लोकांनी येवन मेळप, तेंचो कितें इश्यू आहा तो सॉर्ट आवट करप. गेल्या वेळाचेर आंदोलन जाल्लें तेन्ना आमदार नेटान येयल्लो आनी तेणें उतार दिल्ले की ना आपूण टॅक्सी स्टँड करता म्हणून. पूण ते उतार खंय गेले? 5 म्हयने जाले आतां ताका विचारता हांव की उतार तुजे खंय गेले? सो अशें दिसता की सगळेच प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करच्या खातीर आमदार फेल जाल्लो आसा. सो म्हाजी मागणी आसा की तेणें रिजायन दिवचें. आमकां जर रस्त्यार येवन आमचे हक्का खातीर झगडचें पडटा जाल्यार बाकीचे फुडले त्या हक्का खातीर आमी ऑलवेज रस्त्यार येवन झगडपाक रेडी आसा. पूण आमदार जाय कित्याक तर तेच्या खातीर? सो तेणें रिजायन दिवचो सरळ. दोतोर, आता तुम्ही सुरवातीपासून या आंदोलनात आसा, त्यांच्या हक्कासाठी तुम्ही रस्त्यार येता. पूण आता जर पळयलें जाल्यार टॅक्सी नोंदणी खूप जाल्ली आहा, पूण हय जे लोक येवपाक जाय किंवा ते टॅक्सी वेवसायीक उपस्थिती कमी, कितें गडबाजी बी जाल्ली आहा? तशें कांय ना. जेन्ना फाटल्या दिसांनी आमी हांगा एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, तुमी आशिल्ले, दोनूय ग्रुप एकठांय जावन आमी एक ह्या केल्लो स्पश्ट सांगलेलें की दोनूय ग्रुपाचे सदस्य हो एक आसा आनी जो कितें लढो आसा ह्यो व्यवस्थीत झगडटले म्हणून. म्हाका दिसना की खंय अशी दुफळी जाल्या आनी सपोर्ट कमी आसा जास्त आसा अशें कांय ना. जे टॅक्सी स्टँडा खातीर सगळे जे टॅक्सीवाले ते एकठांय आसा आनी हो लढो व्हरतात. ते जावं कितलें आंदोलन जालां जाल्यार 144 सेक्शन ताचो उपयोग करता. आतां 144 सेक्शन म्हटल्यार कित्याक की गोंयान जावं खंयच्या जाग्यार जर कितें हिंसा जावपाची आहा आनी कितें लोकांक त्रास जावपाचो त्या खातीर लावप आसता. हे जे आमचे टॅक्सी भाव आहात ते फक्त आपल्या हक्का खातीर लढतात आनी त्या हक्का खातीर लढल्या खातीर तो 144 सेक्शन लावप ना. 144 सेक्शन लायला कित्याक की तेंचे खंय तरी कमिशन स्टॉप जातले. आनी अशें आयकूंक येयलां की हे जे मिनिस्टर आसता जर मोहीन कुटिनो मागीर तो खंवटो हेंचे पयल्या तुमी पोर्टफोलिओ हेंचो फक्त कमिशन चलता. आनी हे आंदोलन हेंच्यांनी केला ते प्रामाणीक आंदोलन आहा आनी त्या खातीर आमच्या अध्यक्षान सांगला आनी हांगासलो आमचो जनरल सेक्रेटरी ॲडवोकेट गांवकर आनी बाकीच्या कडेन उलयला की आंदोलन जर करतले जाल्यार आंदोलन हें एग्रेसीव जावंक जाय. आनी पयलीं तुमी म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तुमकां की तुमी पयलीं युनायटेड जाय. खंय तरी फूट घालपाक सगळ्यांचीच तयारी आसता, राजकारणाची आसता, पण तुमी पयलीं युनायटेड जावंक जाय. आनी युनायट जाल्यार तुमी फुडें वयतले. आनी तुमी हक्का खातीर रडटात जाल्यार एक पावल फुडें घाला. कारण हो ही तुमची भूमी आसा आनी त्या भुमीचेर तुमी तुमचे हे रोजगार मागता आनी तुमी तुमच्या फॅमिलीक आनी तुमकां पोसपाक हें मागता. तुमी कितें दुसऱ्यां खातीर जावं आनी कित्याक लागना, हो तुमचो हक्क आहा आनी तेच्या सरकाराचें कर्तव्य आहा हे तुमचो हक्क तुमकां दिवपाक जाय म्हणून. त्या खातीर हांव म्हाजो रिक्वेस्ट आहा 144 सेक्शन मारले हेका कळ्ळें. तुमी एक तारीख थरया, काँग्रेस पार्टी फुडें रावतली आनी लोकूय तुमच्या गोंया वांगडा फुडें रावतले आनी
एक मेसेज दिया तुम्ही गोंयांक, कारण एक मेसेज दिले अशें जावचें ना की आंदोलन हे बेश्टे बसून जायना. तुम्ही पळया आंदोलनां कितें जाल्यां ती, आनी तें आंदोलन तुम्ही एग्रेसीव करतले, गोंयकारांक मेसेज दिया की गोंयकार सगळे तुमच्या वांगडा आसतले, सगळ्या भाशेन, कारण सगळ्या तरेचे लोक हे दुखावलेले आसात. आतां आमी पळयला पणजे वॉटरा खातीर, उदका खातीर आनी कित्या खातीर आमी सांगतात, आमी पार्टी फुडें वयता, आमी काँग्रेस फुडें येयला कित्याक म्हणटा आमी पॉलिटिकल हे करता. काँग्रेस पार्टी पॉलिटिकल केन्ना, काँग्रेस पार्टी ऑलवेज देअर फॉर द चळवळ. आमची पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा पळय काँग्रेस, हे सरकार आसूं ना आसूं, पण जें चळवळ आसा पळय, लोकांची चळवळ, लोकांची दुखणी, ती फुडें घेवन वयता. त्या हांव मागता तुमच्या कडेन तुमी युनायट जाय. आयच्या तुमी एक तारीख थरया, काँग्रेस पार्टी तुमच्या वांगडा आसतली, रस्त्यार आसतली, आमकां जिल्लेर घातल्या उपकारता. कळ्ळें? मात तुमी युनायटेड जाय आनी तुमी सगळे भायर सरा. देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.